नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त विक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव सत्य उल्लोचेक चोराल काणी सांगता. एक गांवांतू एक व्यापारी आशिल्लो. ताणें चोरान खंपून हाडल भांगर घेवचें आनी तुमकां दुड्ड दिवचो. ते चोरांक विंगड कोणाकय तें विकूंक उपाय ना. इता म्हळ्यार तेन्ना कळटा तांणी चोरलेलें म्हणून. तशें देखून हाणें दिल्लेलें मोल घेवन तांणी बसका आशिल्लें. वो तांकां उणें उणें मोल दिता आशिल्लो. एक दिवस चोरांक आनी त्या व्यापारीक जोर लढाय जाता. चोर तागेले आंगडी आशिल्लें भांगर दुड्डू पुरा तांडून काडटाची आनी व्यापारीक मान घालून वताची. आंगडी पुटी करताची. व्यापारी भारी बेजार जाता. तो तशीची एक रान्नां वता. थंय ताका एक संन्यासी मेळटा. तो संन्यासी लागीं तागेली काणी पुरा सांगता. हांव चुकी काम करनाशिल्लो म्हूण सांगता. तेन्ना ताका संन्यासी सांगता, जावन गेलें न्हय, तुका आतां पश्चाताप जाला न्हय, आनी मुखारी तूं बदल लोकांक कसले उद्योग करतो म्हूण सांगता. तेन्ना व्यापारी सांगता, म्हाका कसले उद्योग कळना. चोराल ओटू वेवहार कोण कर न्हू, चोरी करची मात्र म्हाका कळटल म्हूण दिसता म्हूण सांगता. तूं कसलेय करी जाल्यार मात्र सत्य उलय म्हूण तो संन्यासी ताका सांगता. व्यापारी गांवां येता आनी लेखता, आजी हांव रायाले रावळारान तूं वचून चोरी करता म्हूण लेखता. आनी रात जेतना तो थंय वता. तेन्ना रायो वेस बदल करून भोंवत भायर आयलो. तो हाका मेळटा आनी निमगीत रायो तूं कोण म्हूण सांगता. हांगीत आयला म्हूण निमगीता. तेन्ना व्यापारी बदल सांगता, हांव सुरवेपन चोरू आयलो म्हूण म्हणटा. तशें म्हळ्यार कसलें म्हूण निमगीत रायो. तेन्ना तो तागेली काणी पुरा सांगता. तो खंय राबता, तागेलें नांव कसलें, तो कसो करनाशिल्लो म्हूण पुरा विशय राया सांगता. तेन्ना राय सांगता, हांव ही चोरूची, हांव तुगेलो ओटयता. आमी दोगूय ओटू चोरया आनी वांटून घेवया म्हूण सांगता. व्यापारी खुशी जाता. सुरवेपंत वची न्हय आनी एकलो संगाती मेळ्ळो, लायक जाल्लें म्हूण लेखता. आनी तांणी रावळारा भितर वताची. मागीर व्यापार ताका सांगता, तूं हांगा राब, हांव भितर वचून चोरून हाडटा म्हूण सांगता. व्यापारी भितर वता, खजाने भितर पळयता. थंय भर भांगर रुप्पे दुड्डू पुराय आसा. जाल्यार हें पुरा व्होंवन उरचें कश्ट न्हय म्हूण तो अशें पळयता. थंय एक सान भांगरा पेट्टे भितर 3 अमुल्य वज्र आशिल्लींची. हें सुलभ हाका मोलय समज म्हूण लेखून तो आतां 3 मेल्यार वांटून घेवच्या कश्ट जाता न्हय दोगांक म्हूण 2 वज्र काडटा आनी भायर येता. आनीक चोरा रुपार आशिल्ल्या रायालाक एक वज्र दिता, गे एक तुका एक म्हाका म्हूण सांगता आनी वता. हेर दिसू रावळारा भर खबर खजाने भितर चोरी जाल्या म्हणून. तेन्ना रायो मंत्री सांगता, तूं वचून खजाने भितर पळय, कस ना जाला थंय भांगर रुप्पे पुरो समज की म्हूण पळय म्हूण सांगता. मंत्री वचून पळयता. पळयल्यार भांगर तशी आसा, रुप्पी तशी आसा, दुड्ड तशी आसा. त्या पेट्टीन तुले 3 वज्रा पैकी 2 मात्र ना जाला. तेन्ना मंत्री लेखता, कोणाकय कसं खंपून गेला म्हूण गुत्ता. हें वज्र हांव काण घेता, कोणाक कळटा म्हूण लेखता. आनी तो तें वज्र काणू तागेल्या मुंडासा भितर दवरता. आनी भायर येवन रायाल्या सांगता, कसलीय चोरी जायनी राया, 3 वज्र मात्र खंपून गेला म्हूण सांगता. तेन्ना रायो त्या चोराक आपोवन हाडय शिता. ताणें फुडें दिसू सांगला न्हू तागेलें घर आनी खंय आसा म्हणून. आनी राय ताका निमगीता, तूं काल चोरी केल्या म्हूण आमकां कळ्ळें, तूं 3 वज्र काडला काय म्हूण सांगता. तेन्ना चोर सांगता, ना राया, बदल सांगता, म्हगेलो आनी एक चोर आशिल्लो, तशी वांटून घेवच्या सुलभ जाता म्हणून हांव 2 वज्र काडलेले, 3 वज्र हांव बदल काणी म्हूण सांगता. मागीर चोर सांगता, हें आतां कोण वचून पळयला पळय ताका तुमी तलाश कराची म्हूण सांगता. तेन्ना रायो मंत्रीक तलाश करी म्हूण जना सांगता. पळयतना मंत्रील मुंडासा भितर तें वज्र मेळटा. तेन्ना राय सांगता, चोर जाल्यार तो बदल उलयता,
तूं म्हगेल मंत्री जावन तूं म्हाका पट्टी सांगली मू म्हूण सांगता आनी चोराकची तागेल आसतना भितर एक उद्योग दिता. नमस्कार. आनी एक वरान तूं नव काणये उठ मेळया.